Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. माथेवाचे शुभ वर्तमान. आनी जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तिराच्या आनी सिदोनच्या प्रांतांत कोडसरून गेलो. आनी अवचित कानानची एक बायल आपल्या प्रांतांतली भायर सरून अशी हुयेल मारूंक लागली, सायबा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. म्हजे दुवेक देंवचार जोबोर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं येवन ताचे शीस ताचे कडेन अशें पोरातून मागतालें, तिका वचून दी, ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परतीपालून म्हणलें, देवान म्हाका फकत इज्रायलाच्या घराण्याच्या सांडलोल्या शेल्यां थंय धाडला. तरी पूण लागीं येवन ती ताचे मुखार सोरपोटली. तिणें मागलें, सायबा, म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, भुरग्याचें खाण काडून तें सुण्याच्या पेट्याक उडोवचें म्हटल्यार सारकें न्हय. हिणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजावेले 2 नीर पडटा ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात ना. तेन्ना परतीपालून जेजून तिका म्हणलें, हे बायले, व्हड तुजो बावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली. सर्वेस्पराचें उतर.